सरकारी खासगी आणि कोमुनिदादचे जमनीतली घरां नावाचेर करपी म्हजे घर येवजणे खाला आनीक 3000 अर्ज निकालात काढल्या। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत खाशेली कार्यावळ आयोजित करून 3000 घरांच्या सनदींचे वाटप करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो कोणच्या कोणशांनी पावोवपा वांगडा एनडीए सरकाराक 12 वर्सां पुराय चल्ले खातीर दर एका मतदारसंघात कार्यावळी आयोजित करतले। भाजप मोगो आणि सरकाराक फाटबळ दिवपी अपक्ष आमदारांची शुक्रारा पणजे बसका जाली। कुडचडेच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावित आरोपी सोहम नायकाचो शुक्रारा केपें जेएमएफसी न्यायालयान जामीन मंजूर केलो। सोहमा आड दाखल केल्ले 5 प्रकरणां मदलें हे तिसरें प्रकरण आसून ह्या प्रकरणात न्यायालयान ताका दिलासो दिला। ह्यान पयलीं तशे 2 जामीन मंजूर जाल्ले। ह्यान पयलीं दुबावित सोहम नायका आड गुन्यांवा फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात। दत्तवाडी म्हापशे कामत गार्डन कॉम्प्लेक्सांतल्या एका फ्लॅटात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो। हातूंत फर्नांडीस जोडपे जखमी जाले। उजो पालोवपी दळान हे घडणुके विशीं कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणात हाडलो। मायक्रो ओव्हनात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली। मजगतीं उज्यात जखमी जाल्ल्या जोडप्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। शिवोले संकेत दाबोळकर या तरणाट्याच्या दुखेस्त मरणा उपरांत आता थळावे खुबळ्यात। ही थार खासगी आमकां ड्रायव्हर आनी गाडयेचो धनी पुलीस स्टेशनाचेर हजर जाय तशेंच पुलिसांनी खर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी तिडकल्ल्या थळाव्यांनी केल्या। आपूण भाजपात प्रवेश करचो ना अशें कुट्टरीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डोन स्पश्ट केलें। आपूण अपक्ष म्हणून वेंचून आयिल्लो देखून भाजपात सामील जावपाचो प्रश्नूच येना, पूण मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर सरकाराक समर्थन दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें रेजिनाल्डोचें म्हणणें। मजगतीं 2027 मंत्रीपदाच्या सर्तींत उरतलो अशें संकेत आमदार मायकल लोबोन दिले।
मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या रेल्वेच्या निमण्या डब्याक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। ही रेल्वे शेनवारा गोंयासावन पनवेल वचपाची आशिल्ली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो, मात उजो कसो लागला हाचें कारण कळपाक मार्ग ना। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। शुक्रारा भाजप अपक्ष आणि मोगो आमदारांची बसका जाली। ह्या बसकेक सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो विषय नदरेक हाडून दिलो। डिजिटल टॅक्सी धोरण हाडपाची गरज आमदार मायकल लोबोन उक्तायली। ह्या विशयाचेर कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्र्यांकडेन बसका जाल्यात, देखून 100% ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले। सप्टेंबर मेरेन हो विषय जाग्यार पडटलो अशें आमदार मायकलान सांगलें। दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर बाणावले धोलार बडी पडल्या। केशेचो सरपंच डिक्सन वाज हांणी बाणावले मतदारसंघांतल्यान 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो दावो केला। आपल्या जल्मदिसा निमतान उलयतना तांणी बाणावले वाठारांत केशीची उदरगत मॉडेल चालीक लावपाचो निर्धार उक्तायलो। तशेंच उदरगत म्हत्वाची पक्ष न्हय, बस, येरादारी, रस्ते, हॉकर, नितळसाण अशा विशयांचेर आपूण काम करतलो अशेंय डिक्सनान स्पश्ट केलें। गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसीन नीट पेपर लीक प्रकरणात लागून मडगावात खर आंदोलन सुरू केले। नीट विद्यार्थ्यांक न्याय दियात, देशभरातल्या विद्यार्थ्यांक न्याय मेळचो अशी मागणी केली। भारतीय यूथ काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिम हांच्या हाजेरीत जाल्ले आंदोलनात गोंयच्या तरणाट्यांनी व्हड प्रमाणात वांटो घेतिल्लो। केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांच्या फुडारा कडेन खेळटा असो आरोप करून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवपाची मागणी केली। फातोड्या केटीसी बस स्टँडाकडेन 2 गटांमदी जाल्ले मारबडे प्रकरणात पोलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार एकलो फरार आसा। शुक्रारा सकाळी कदंबा बस स्टँड फातोड्या पोरण्या दुस्मानकायेंतल्यान 5 जाणांनी एका 17 वर्साच्या सान चल्याचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो चलो जखमी जाला। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी 5 जाणां आड गुन्यांव दाखल करून 4 अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राज्यातल्या विद्यार्थ्यांखातीर महत्वाची खबर. हिवाळ्या सुटये उपरांत राज्यातल्या शाळांचे आणि उच्च माध्यमीक शाळांचे नवे शिक्षणीक वर्स 6 जुना सावन सुरू जातले. जाल्यार महाविद्यालय आणि गोंय विद्यापीठाचे नवे शिक्षणीक वर्स 19 जून सावन सुरू जातले. मजगतीं शाळा सुरू जावचे पयलीं लेगीत बाजारात शाळेची पुरवण विकत घेवपाची धांवपळ सध्या चालू आसा आनी पुरवण्यांचे दर 10 ते 15% वाडल्या अशें मुखार आयलां. मोपा विमानतळ म्हणून वळख आशिल्ली मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक सुरवाती सावन व्हड आर्थीक लुकसाण जालां अशी माहिती आतां उक्ताडार आयल्या. विमानतळ चलोवपी GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडाक कंपनीच्या आर्थीक आंकड्या प्रमाण आतां मेरेन विमानतळाक सुमार 777 कोटी रुपये लुकसाण जालां. प्रवाशांच्या संख्येत अपेक्षीत वाड जावंक नाशिल्ल्यान विमान सेवा मर्यादीत आशिल्ल्यान आनी पर्यटन हंगामाचेर आदारून रावप ही हाचे फाटली मुखेल कारणां मानतात. वेर्णा औद्योगिक वसणुकेत चलपी बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर धाड घालून वेर्णा पुलिसांनी वाट्ट 26 जाणांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका भाड्याच्या सुवातेर हे बेकायदेशीर कॉल सेंटर चलताले. पुलिशेन ताचे कडल्यान सुमार 55 लाख रुपये मोलाच्यो वस्तू जप्त केल्यात. वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण तसेच महत्वाच्या विषयांचेर चर्चा करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्टेंबर-ऑक्टोबरात गोंयांत येतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या दिल्ली दौऱ्याविशीं म्हायती दिली. ह्या दौऱ्या वेळार तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. खंयच्याय उदरगतीच्या कामां खातीर रस्ते म्हत्वाचे. म्हजे घर येवजणे खाला घरांक रस्त्यांची जोडणी मेळपाक जाय जाल्यार जमीन धन्यांनी NOC दिवप गरजेचें आसा. NOC मेळ्ळी जाल्यारूच रस्त्यांची कामां बेगीन जातली अशें मत कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वास हांणी उक्तायलें. साई विहार वेळसांव वाठारांत रस्त्याच्या कामाचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयलो.
जम्मू सावन रेल्वेचे नॉर्मल रेल ट्रॅफिक 31 मे सावन परतून एक फावट सुरळीत जातलें. बट 9 म्हयन्या उपरांत दुरुस्तीचें काम पुराय जाल्ल्यान ही सेवा आतां आदी सारकी सुरू जातली अशें कळटा. फाटल्या फावट जाल्ल्या फ्लॅश फ्लड्सांत रेल्वे पूल क्रमांक 17 जो कठुआ आनी मधुपूर मजगतीं जोडणी करपी आसलो तो व्हांवन गेल्ल्यान ह्यो आडखळी निर्माण जाल्ल्यो खंय. ह्या रुळावेल्यान वचपी मुखेल ट्रेनी मदीं साबरमती एक्सप्रेस, MCTM उधमपूर एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस, MCTM कोटा एक्सप्रेस, जम्मू तवी गरीब रथ एक्सप्रेस ह्या ट्रेनींचो आस्पाव आसा. देखून आतां जे प्रवाशी जम्मू, वैष्णोदेवी, कत्रा वचपी आसात तांकां ही सेवा बऱ्याक पडटली. संवसारीक हवामानशास्त्रज्ञ संघटनेप्रमाण फुडल्या 5 वर्सांत संवसारीक तापमान विक्रमी उंचायेचेर पावपाची शक्यताय आसा. संवसारीक हवामान संघटनेन 2026 ते 2030 वर्साचे तापमान 1850 ते 1900 वर्साच्या सरासरी परस 1.3 ते 1.2 सेल्सियस चड आसतलो असो अदमास काडला. 2026 वर्साच्या निमाणे कडेन येवपी एल निनोक लागून 2027 हे वर्स विक्रमी वर्स थारपाची शक्यताय आसा. राजस्थानच्या कोटा जिल्ह्यात अंडर कन्स्ट्रक्शन अंडरपासाच्या कामावेळान कांय भाग कोसळून दोगा रेल्वे इंजिनियरांक दुर्दैवी मरण आयलें. रातच्या वेळार हो अपघात घडलो. ब्लॉक फिक्सिंग सुरू आसतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली खंय. दोगांय अभियंत्यांक बेगोबेग उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले, मात ह्या दोगांकूय दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. सद्या ह्या पुराय घडणुकेचो तपास सुरू आसा. उत्तर प्रदेशातल्या हमीरपुरात वादळाक लागून अंडर कन्स्ट्रक्शन पूल कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या दुर्दैवी घडणुकेत 6 कामगारांक आगताक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार 7 जाण अडकून उरिल्ल्याचोय दुबाव आसा. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पोलीस तशेंच बचाव पंगड घडणूक थळार दाखल जावन तांणी बचाव कार्याक सुरवात केली. हो पुलाचो प्रकल्प डिसेंबर 2026 पुराय जावपाचें आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. शुक्रारा राती 2 सुमाराक ही घडणूक घडिल्ल्याचो अदमास आसा. पावस पडटालो त्या वेळार आलाशिरो घेवपाक राविल्ल्या ह्या कामगारांचेर काळान हात केलो. देखून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची भिरांत आसा. आफ्रिकेच्या केनियात एका चलयांच्या स्कुलात अकस्मात उसो लागिल्ल्यान वट्ट 16 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. जाल्यार 70 परस मायज विद्यार्थी जखमी आसात. मध्यान राती लागिल्ल्या उजाद बोर्डिंग स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक वाटावपाकूय मेळूंक नाशिल्ल्यान साबार पालक दुख्ख उक्तायतात. बेगोबेग बचाव कार्याक सुरवात केल्ल्यान मरप्यांचो आंकडो उणो दवरपाक मजत जाली. नेमको उसो लागलो कसो हाचो सोद घेवप सुरू आसा.
आदल्या CIA अधिकाऱ्याच्या घरात 300 भंगऱ्यांचे बार तसेच $2 दशलक्ष रोकड रुपया सापडले. पहिल्या माहितीप्रमाणे CIA अधिकारी डेव्हिड रश हाका व्हर्जिनियातल्या त्याच्या घरात भांगराचे बार, रोख आणि लक्झरी घड्याळी सापडल्या उपरांत अटक केली. या प्रकरणात सरकारी मालमत्तेचं गबन झाला तसेच त्याचे शैक्षणिक फाटभूंय आणि लष्करी सेवेसंबंधित दाव्यांची पुराय चौकशी करप सुरू आसा. IPS अधिकारी प्रिन्सी राणी हांची BSF त्रिपुरा सीमेची महानिरीक्षक IG म्हणून नेमणूक जाल्या. हे नेमणुकेक लागून बांगलादेशा वांगडा वांटून घेतिल्ल्या भारताच्या 856 किलोमीटर लांबीच्या सीमेची राखण करपी या दळाचे फुडारपण करपी ती पहिली बायल थारल्या. देशातल्या सुमार सगळ्या मुखेल शारांनी 25 ते 60% उदकाची नाशाडी जाता. एक तर पिवपाच्या उदकाच्या लायनीत व्हडली लिकेज जाल्या वा पायपलायनीत बेकायदेशीर जोडणी जाल्या. मुंबईत दर दिसा सुमार 3850 MLD उदकाची पुरवण जाता. हातूंतली सुमार 30% गळती जाता. नळ गळती आणि हेर मार्गांनी दर दिसा सुमार 1000 MLD उदकाचो इबाड जाता. हा उदकाचो उणाव इंदोर भोपाळच्या वट्ट दिसपट्ट्या गरजां परस चड आसा. ह्या दोनूय शारांनी दिसाक फक्त 900 MLD उदकाची गरज आसता खंय. पुणेच्या अनेक धक्को दिवपी घडणूक तडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विषारी सोरो पिल्ल्यान वट्ट 13 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. पुगेवाडी या वाठारांतल्या 8 जाणांक जाल्यार शारांतल्या हेर वाठारांतल्यान 5 अशें मेळून वट्ट 13 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां खंय. सध्या पुण्यात बरीच खवदळ पडल्या. सावार घरां उद्ध्वस्त जाल्लीं आसा. तशेंच एका दुबाविताक अटक केल्ल्याचेंय कळटा. सध्या पुलिसांनी बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या सोऱ्याच्या दुकानांचेर धाड घालपाक सुरवात केल्या. समाज माध्यम व सोशल मीडिया हे सिगरेट ओडपा इतलेच भयानक जाल्ल्याचे आता एका संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला. खासा करून सोशल मीडियाच्या वापरा बाबतीत ल्हानसान भुरग्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान फुडली पिळगी दीस रात हातान फोन घेवनूच वावुरतली काय तांच्या बुद्धिमत्तेतूय गरजेचो विकास जातलो काय असो आता दुबाव उक्तावपाक लागला.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज.